जे सुरवातीक आपल्या स्वागतपर भाशणान म्हणलें की हांगाली संस्कृती जी आसा ही आमची टिकून उरपाक जाय. नवीन नवीन जे कारण आमी बऱ्याचदा जुने गोश्टी जे आसा ते आमी सगळे विसरतात, पण ते जुने गोश्टी आमी विसरूंक जायना, ते परत याद येवपाक जाय, आमकां कळपाक जाय. आनी म्हणून अशा पद्दतीचे ते महोत्सव जे आसा हेजें सादरीकरण करपाक जाय. आनी एक बरें दिसलें कारण ह्या वेळाचेर गोशाळेन तेचें सादरीकरण केलें, कारण एक सबंद गोंयभर जी सगळ्यात व्हडली गोशाळा आसा अशा गोशाळेच्या भितर हे आज आमी हांगा हो कार्यक्रम घडोवन तेंच्यांनी हाडिल्लो आसा. आनी हे करता आसतना आमी जर आज पळयलें जाल्यार आमकां दिसता आमचो हो कार्यक्रम सोंपतकच मरुलो आसत, चपल नृत्य आसत, तालगडी आसत, गोफ आसत, असे विविध कार्यक्रम, विविध वेगवेगळे आमचे कल्चरल जे हे आसात हे हांगासर दाखयले गेले वयतले. आनी आज आमी तशें जर पळयलें आसत जाल्यार मये मतदारसंघा भितर ज्यो पंचायती येतात, 7 पंचायती आसात, आणि हाच्या भितर बरेचसे कलाकार, ज्या कलाकारांनी आपल्या गोंया भितरूय नांव मेळयलें आनी गोंयभर देशभर जेंचें नांव मेळयलें अशे कलाकार ह्या तुमच्या मये मतदारसंघा भितर जावन गेले. मनोहर बुवा शिरगांवकर आसत, पंडीत वामन पेळगांवकर आसत, आनी बरेच जाण जे आमच्या संपर्कान आसात, आमी जांकां वळखतात अशा महाराष्ट्रांतल्या विधानसभेचे सभापती हे राहुल नार्वेकर आसत, किंवा जी.टी.व्हीचे जे मालक आशिल्ले एन चंद्रा हे आसत, किंवा सिने कलाकार हाच्या भितर आमी पळयता आसतना सचिन पेळगांवकर आसत. आनी ते वेगळे पद्दतीचे हो एक पूर्ण मतदारसंघ. आनी ज्या मतदारसंघा भितर म्हणजे आमी नार्वेचो जर विचार केलो आसत जाल्यार छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चरणस्पर्श पावन जालो असो गांव. आनी त्यामुळे विविध असे म्हणजे गोंयभरल्या वेगवेगळ्या भागा भितर पोर्तुगीजांनी त्या वेळाचेर देवळां नश्ट करपाची जाली, अशा वेळाचेर सॅक्युअर्ड जर जागा खंयची आसत जाल्यार बिचोली तालुक्या भितर आसत. आनी त्यामुळे विविध अशा पद्दतीचे ज्या तरेन सगळे कडेन कल्चर्ड असो आसा अशा पद्दतीचो हो मतदारसंघ आसा. आनी शांत जर भजन आयकलें जाल्यार तें आपल्या मनान जर एखादो राग आसत जाल्यार तो नश्ट जाता. ही कला आसा आनी त्यामुळे कलेचे जोपासन करप हे अत्यंत महत्वाचें आसा. आनी त्यामुळे एक बरी गोष्ट आसा की रुपेश आनी ताच्या टिमीक दिसलें की आमी ह्या गांवा भितर, आमी ह्या मतदारसंघा भितर आमी हे कला जी आसा ही आमची सारकी उरूं जाय. कारण आमी म्हणटात की आमचे लग्न आसत, आमचो धालो उत्सव आसत, आमचो हळदीचो कार्यक्रम आसत, विविध आमच्या कार्यक्रमा भितर आदली जाणटी मनशां जी म्हणटली ती परत येवंक जाय. ह्या मयाच्या भुमीन हो महोत्सव हांगासर हेच्यानी बऱ्या तरेन आयोजन केलें. सगळ्याच सदस्यांचे तशेंच आमचो मुखेली बाब रुपेश खांडेकर यांचे हांव अभिनंदन करता. तुमच्या सगळ्यांक खंय तरी आमकां तेजी पुनर्रचना जातली, तेजें जर पुनर्वैभव तेका जर दितलो जाल्यार आमचेच सगळ्यांचें कर्तव्य आसा. आनी हे कर्तव्य करपाक लागून कोण तरी आमच्या भितरलो एक भुरगो किंवा आमचे भुरगे फुडें सरचे, जेका आपल्या नॉलेजिबल अशे आसलेले भुरगे, म्हणजे जे शिक्षणान तरबेज आसतले पण अशा रुची घेवन हे लोककलेचे जे लिटरेचर आसा हे प्रिजर्व करपाक एक तेचेर भर घेवची अशी हांव एक विनंती करता. आज आमच्या गोंयांत लोकनृत्य हे फामाद आसा आनी हे लोकनृत्याचे जो वावर आसा तो आमच्या दिल्ली पर्यंत पावोवपाचें काम आमचे गोंय सरकाराचे कला आनी संस्कृती खातें दरवर्षी करीत आसता. आमच्या गोंयांत नवे नवे लोककलाकार निर्मिती जावपाक जाय ह्या उद्देशान आमचे गोंय सरकारचे कला आनी संस्कृती खातें लोकां खातीर काम करीत आसा. लोकां खातीर काम करता आसतना वेगवेगळे योजना आमच्या कलाकारा खातीर मेळच्यो हेका लागून सुद्दां आयज धडपड करता. आज आमी सांगपाक खोशी भोगता आमच्या गोंयांतले कितलेशे कलाकार ह्या गोंय सरकाराच्या कला आनी सांस्कृतीक खात्याचे आदाराचेर आपलो जीवन सुद्दां जगतात. जे कला सन्मान अशे 2,500 जी स्कीम आमच्या गोंय सरकाराची चालू दवरलेली आसा त्या अंतर्गत हे जे तांकां जे अनुदान मेळटा तेजो मोठो दिलासो आज आमच्या गोरगरीब जनतेक मेळत आसा. अध्यक्ष श्री शर्मा पेडणेकर, वेगवेगळ्या पंचायतीचे पंच सदस्य आज मयेच्या या
देवभूमीन ज्या जाग्याचेर देवाचें वास्तव्य आसा, जी गोमाता हांगासर पालन जाता, तेंचें पोशण जाता, अशा ह्या भुमीचेर श्री कृष्णाचो वास सदोदीत आसा. आनी अशा ह्या भुमीचेर आज हो मय महोत्सव, तिसरो महोत्सव हांगासर साजरो जाता. आयज आमच्या मयेकारा खातीर एक पर्वणी आसा. मय महोत्सवाचो उद्दिश्ट आमचे ह्या मंचाचे अध्यक्ष श्री रुपेश साळेकर यांच्यानी उघडपणे आज हांगासर सांगलो. आज गेले एक दशक पर्यंत त्यांच्यानी हे काम आमच्या मय मतदारसंघातल्या कलाकारांक खातीर एक माजी दिवची अशा तरेन आयज हे वावरात आसा. हांव आमचे मित्र रुपेश साळेकर यांचे हांव आभार मानता, ज्यांच्यानी एक दशक पर्यंत हे आल्ले बरें कार्य आमच्या कलाकारा खातीर आयज येवजिल्लें आसा आनी ते करीत आसा. आयज मय महोत्सव हो जो माची तेंच्यांनी सगळ्या आमच्या बाल कलाकारा खातीरच न्हू, सिनियर सिटीजन्स सगळ्या युवा कलाकारा खातीर सगळ्यां खातीर ओपन दवरलेलें आसा. आनी हे लोककलेचो एक माध्यम जावन आसा. आतांच तेंच्यांनी उलोवन दाखयलें की लग्नाच्या वेळार ओंवयो म्हणटले जाल्यार कोण आमकां जाणटी बायल मेळना, जी ही जाणकार आसा. हे ओंवयो म्हणणारी बायल ही महिला आमच्या भितरलो आसता. पण हांव हेका एक ॲड करपाक सोदता, सूचित करूंक सोदता. आमच्यो सगळ्योच गृहिणी आयज सुशिक्षीत आसा, आमची भुरगीं सगळीं सुशिक्षीत आसा. हे सगळे जे लिटरेचर जो आसा तो एखाद्या जी जाणकार आमची महिला आसा, ती जाणकार आई आसतली, त्या जाणकार महिलेकडे सुद्धा ते बरोवन काडले आनी तेजें एक पुस्तक रुपी तर एक ग्रंथ तयार केलो. आमचे असे कितलेशेच लोक आसतले, कितलेशेच लोक उत्सव आसतले. हेजें एक काम आमच्या कोणी तरी Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.